कॅप्टन विर्यातूच्या हेडोनाचो उल्लेख केल्लो त्याच हेडोना भितर रमाकांत खलपय आशिल्ले. तांकां जेन्ना हो प्रश्न विचारलो तांणी सांगलें की काँग्रेसीन प्रत्येक खेपेक तुगेलो सारको उमेदवार दिलना म्हणून भाऊक परत परत निवडणूक जिखप शक्य जालें. आज रमाकांत खलप उमेदवार आसात. हे जे उमेदवार आज भाऊ विरुद्ध उबे आसात, तुम्ही बरे हांसपा लागले हांवें प्रश्न विचारतना, हे उमेदवार योग्य आसा अशें दिसता तुमकां? कशें जाता की प्रत्येकाक स्वताक निवडणुकीक जेचें डेपॉझिट वता पळय ताका दिसता आपूण जिखतात म्हणून. पयर तेची हेडोन हांव आयकतालो आनी ताणें सांगलें की BJPचे 4 आमदार आपूण निवडून हाडले. एखादो मनीस जर लोकांक निवडून हाडटा जाल्यार स्वता कित्याक निवडून येना हो पयलो प्रश्न. ते ज्या वेळाचेर खासदार जाले 1998 ते 96 to 98 म्हाका दिसता 98 त्या वेळाचेर तेंच्यांनी तेंचो जो खासदार निधी आसा तो तेंच्यांनी खर्च करपाक शकले ना. आज भाऊचेर जे आरोप करतात हेंच्या खासदार निधी रविबाब नायक जेन्ना खासदार जाले 98 त्या वेळाचेर तेंच्यांनी खर्च केलो, हे करपाक शकले ना. आनी त्यामुळे हांच्यांनी केवळ खासदार जालें आनी पद भुशयलें, पण हेंचे कडेन आसलेले वेगवेगळे इन्स्टिट्यूट जे आसले म्हणजे खास करून म्हापसा अर्बन बँक तेजे चेअरमॅन आशिल्ले. तेंच्यांनी कितें केलें तर ते म्हापसा अर्बनचे भानगड? तुम्ही ते उमेदवार जाय आसतना तांकां म्हापसा अर्बन म्हण कारण हांव म्हणना तोपात आहात. सबंद लोक उलयतात, हांव उलयतां अशें न्ही, सगळे जाण उलयतात. आनी त्यामुळे तेंकां कशें आसा की तेंकां दिसता आपण स्वताच योग्य उमेदवार. निवडणूक जातकच लक्षांत येतलें कोण योग्य उमेदवार तो. आनी त्यामुळे तेंच्यांनी गरज नासतना दुसऱ्याचेर आरोप म्हणजे ते आतां भाऊक आपण ही चॅलेंज ती चॅलेंज अशा पद्दतीचे उलयतात पळय, तेंच्यांनी स्वता आपण कितें केलें तें मातशें सांगचें आनी मागीर दुसऱ्याचेर उलोवचें. कारण ज्या MGP पार्टीक दगा दिवन जे भायर सरले ते हेच मनीस न्ही. श्रीपाद भाऊ नायक हे सुरवाती पासून भारतीय जनता पार्टी दोगो दिलो म्हण आपले आमी दोगो दिवना, जेंकां स्वार्थ आसा पळय ते मनीस गेले, आमी दोगो दिवना, ते आमचे कडेनूय येवन गेले. श्रीपाद भाऊ नायक जे आसा ते अजुनूय BJPनूच आसात, सुरवातूय BJPन आसा आनी आतांय BJP बरोबरच आसात. ते हांगा थंय केन्ना गेले ना. हे जे आसा ते सगळ्याक फिरून आयले न्ही, आमचे कडेन येवन गेले, काँग्रेसीन गेले, MGP सोडून थंय गेले, सगळें गेल्लें आसा. त्यामुळे तांच्यांनी काँग्रेसीन उमेदवार बरो दिला काय रॉंग दिला तेचेर हांव वचना. रॉंग दिला आसत जाल्यार आज ते काँग्रेसचे स्वता उमेदवार कशे जाले तर काँग्रेस रॉंग उमेदवार दिता म्हणजे हे दिले म्हणजे बरे उमेदवार अशें तांकां दिसता काय कितें. आनी त्यामुळे तांच्यांनी त्या संदर्भांतलो विचार करपाची गरज आसा. तांकां सुद्दां हांव सदांच हांवें सगळ्यांक सांगता की ते 20 मतदारसंघांनी ते फिरता म्हणल्यार तेंची निवडणूक जावन वयतली 7 मे. ते फिरपाकूच शकचे ना. ते म्हणटात आमी भाऊक डिबेटाची चॅलेंज दिल्या, भाऊन आपली 18 म्हयन्याची कारकीर्द विरुद्ध 25 वर्सांची कारकीर्द डिबेट करया म्हणून. आमी डिबेट करपाक टायम वेस्ट करनात. त्या डिबेटाक तांचे कडेन न बसता तो 4 जर मतदारसंघान वचून ग्रावंडार जर वचून गेले जाल्यार 4 मतां आनी वाडटलीं. आनी त्यामुळे ते फ्री आसात. म्हणजे डिबेट कोण करपाची आव्हान दिता? ज्या मनशाक प्रचार करपाक वेळूच मेळना. आमकां रातची 2 जाली जाल्यारूय टायम मेळना. सकाळीं आमी 7 उठून भायर सरतात. आनी त्यामुळे आमी काम करता आसतना आमचे उमेदवार जितले करतात तेचे कार्यकर्ते करतात, तेंचे कितले करतले तांकां लागून तो म्हत्वाचो प्रश्न आसा. त्यामुळे डिबेटाक तांचे कडेन कितें वता, निवडणूक जावनी मागीर डिबेट करुया म्हूण सांग तांकां. आनी डिबेटाक आतां आमकां तेंचे कडेन डिबेट करपाक वेळ कोणाक आसा. आनी ह्या आव्हानाचेर म्हणजे डिबेट करप आनी ग्राउंडार प्रचार करपाक वेळ ना म्हणटा डिबेट करपाक सोदता अशेंच जालें न्ही. तें नाल्यार वचून कशें आसा पळय निवडणुकीक एखाद्या हातून बसून तुवें पत्रकार परिशद घेतली, डिबेट केले, 4 लोक पळयतले, पण ते मतां जर वाडोवंक जाय जाल्यार त्या ग्रावंडार वचचें पडटा, त्या बुथार वचचें पडटा. आनी गोंयांत त्या सकयल्या बुथार वचून काम करचें पडटा. आनी तें करपाक तुजें कोणे तरी ऑर्गनायज करपाक पयलीं मनीस जाय पडटा. तशें वचून जावचें ना. आनी त्यामुळे पयलीं तातूंत जेंकां वेळ आसा तेच सांगतले न्ही अशा पद्दतीचीं आव्हानां. आनी त्यामुळे ती आव्हानान ताका कांय अर्थ ना. सकयल वचून काम करूंक जाय. आमच्या उमेदवाराक आमी सांगिल्लें आहा की आव्हान बिव्हान कांय ना, सकयल ग्रावंडार वचून काम करपाक जाय. मॅक्झिमम लोकांक लोकां म्हऱ्या पाव म्हणून. एक्झॅक्टली लोकांक मेळूं जाय.